स्थळां तुका गितां गाता, एकच काळजांत तुजो मोग करता, एकवटान जिवंक द्रिता. पवित्रांत आमकां नवो जीव दिवू, तुजी भुरगीं करून आमकां पवित्र केल्या, पुनर्जीवन जाल्या क्रिस्ताचे कृपेन. सासवी जिवीत आमकां जोडून दिला, एकूटाम जावन बापा आमी जमल्या, एका स्थळां तुका गितां गाता, एकाच काळजांत तुजो मोग करता, एकवटान जिवंक द्रिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मुगळा भावा भयणीनो, आज कार्मेल मायाच्या मानाक 11 दिसाचे नोवेन आमी करता आसतना आमी नियाळचो विशय जावन आसा मोरी परगव्यांची शारोतीन निरादर्यांक बुजावन. आयच्या शुभ वर्तमानांत देखचे फरमाने दुतान फरमायल्या उपरांत जुजे सांगाता इजिप्ताक पलायन करून जिवीत बांदून हाडतना मोरयेन अस्थिर परिस्थिती भोगली. आज आपल्या कुटुंबाचो पोस करूंक कश्ट काडन एकसुरपण भोगून परगांवांत काम करतल्या आमच्या भावा भयणींक मोरीस एक भरवोसो आनी बुजावन. तर मोरयेची देख घेवन तांचे कश्ट तांणी सोसून व्हरूंक जाय आसची कृपा प्रत्येक रितीन देव तांकां फावो करून दिवून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आज पवित्र सभा सान बोनावेंचर एक धर्मशास्त्री आनी बिस्पो हाचें स्मरण करता, ताची ससाय आमी मागया. आदारलेल्या पातकांक सुमेलकचे बोक्सने मोगून सांगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदार देवाक तुमकां बावयलो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोरान सारून, वायट धरून आनी बरें सोडून, हांवें जायती पातकां केल्यान, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो गौड अपराध. ह्या पासून घेवन सगळ्या संकार मुरी सगळ्या दुतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करो आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Somia kaklut कर, Somia kaklut कर, Krista kaklut कर, Krista kaklut कर, Somia kaklut कर. प्रार्थुया. सर्व जाणार आणि मोगाळ सर्वेस्परा भाग्यवंत बनवेंतुराची देख घेवन सदांच करी जाणवाई सोदून तुका वळखूंक आनी दिसान दीस तुज्या मोगांत वाडूंक तुज्या पवित्रात्म्यान आमकां बळ आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जीत आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप.
उपरांत जाकोबान आपल्या पुतांक सांगले, आतां हांवें म्हज्या पुर्वजांसोवे एकवटची घडी लागीं पावल्या. हित्तीत एफ्रोनाच्या शेतांतले दोलींत म्हज्या पुर्वजांसोवे म्हाका मातयेक पाया, म्हणजे कानान देशांत मामरेच्या उदेंतीक आसलेल्या माक्सेलांत म्हाका मातयेक पाया. अब्राहामान हितीत एफ्रोना कडचे तें शेत निकेपाची सुवात जावच्याक मोलाक घेतलें. थंय इजाकाक आनी ताचे बायलेक रेबेकाक मातयेक पायल्यांत, आनी थंयच लेयाक हांवें मातयेक पायल्या. तें शेत आनी ती दोल हितीतांकडची मोलाक घेतिल्ली. आपलो बापूय मेलो ते पळोवन जुजेचे भाव म्हणाले, आमी जुजेक केल्ल्या वायटा खातीर तो आमकां आनीकय द्वेशीत जाल्यार आनी फारीकपण घेवंक पळयत जाल्यार आमी कितें करचें? देखून तांणी जुजेक एक संदेश धाडलो. आमचो बापूय मरच्या आदीं तुजे लागीं विनंती करूंक ताणें आमकां सांगून म्हणलें, तुज्या भावांक तुका निश्चुरायेन सोलोवन केल्लो अपराध आनी तांचे पाताक बक्षी. देखून आतां तुज्या बापायच्या सेवकांनी केल्लो अपराध तांकां बक्षी. जुजेक हो संदेश मेळटाच तो रडलो. उपरांत ताचे भाव ताच्या मुखार येवन सरपडले आनी म्हणाले, तुजे गुलाम जावन आमी हांगा आसां. पूण जुजेन तांकां म्हणलें, भियेनाकात, देवाचो जागो घेवंक हांव सकना. तुमी म्हाका वायट करूंक चिंतले, पूण देवान तें बऱ्याक पडाशें केलें. जें आतां घडटा तें घडाशें करचे खातीर, म्हणजे सबार लोकांचो जीव वाचोवचे खातीर ताणें अशें केलें. देखून तुमी कांय भियेनाकात, हांव तुमकां तुमच्या भुरग्या बाळांक सांबाळटलो. अशें ताणें तांकां बुजयलें आनी तांकां धैर्य दिलें. आपल्या बापायच्या कुटुंबासोवे जुजेन इजिप्तांत वस्ती केली. तो मरतना ताका 110 वर्सां प्राय. एफ्रायमाच्या भुरग्यांक आनी नात्रांक पळयसर तो वाचलो. मानसेच्या पुता माकिराची भुरगीं जुजेच्या उस्क्यार जल्माल्ली. जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, म्हज्या मरणाची घडी लागीं पावल्या, पूण देव तुमकां सांबाळटलो. ह्या देशांत थावन तुमकां तो भायर हाडटलो आनी अब्राहामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बसयल्लो देश तो दितलो. उपरांत इस्रायेलाच्या पुतांनी हो सपूत घेवंक जुजेन सांगलें, देव अशी तुमची जतन घेतना म्हजी हाडां हांगा थावन तुमचे सवे तुमी व्हरतल्यात. जुजे 110 वर्सांचे प्रायर इजिप्तांत मेलो. देवाचें उतर हें, दुबळ्या धाकट्यानो देवाक सोदा आनी तुमची काळसां नव्या जिवान भरतली. सर्वेस्पराक वाकना ताचें नांव हर्सिया. पर्जा मदें ताची कार्या प्रगट करा. ताका तुमी गितां गाया, ताची हुगलीक उसारा, ताची सर्व महत् कार्या वर्णिया. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळसां संतोश भरीत जावं. सर्वेस्पराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताच्या मुखामळ सुदीत रावा. ताच्या सकरा अब्राहामाच्या भुरग्या मळानो, ताणें विंचून काडलेल्या इस्रायेलाच्या संततीच्यानो. सर्वेस्पर म्हणटात तोच आमचो देव. ताचे विधी नियमां आख्या संवसारार चलतात. उद्गार. क्रिस्ताच्या नांवा पासत तुमी आत्मान बक्षात जाल्यार तुमी खरीच बागी, कित्याक देवाचो आत्मो तुमचेर वस्ती करनासा. Oh
Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोबे असो. मातेव प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची सुबोर्थ. महिमा तुका सुन्या. ते गेल्या उपरांत सर्वेस्परसो एक दूत जुजेक स्वप्नान दिश्टीक पडोन म्हणालो, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यान थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करच्यार आसा. जुजे तक्षण उठलो. आवय भुरग्याक घेवन राताराती इजिप्ताक भायर सरून गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रावादे मोरेफात सर्वेस्परान म्हणलें तें, इजिप्तांतावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. देवाचें उतर हे. वखरी तुका क्रिस्ता. Carmel ते बोमुगच्या भावनो आनी भयणीनो, पापा फ्रांसिसान जे कितें हर एका तेर्सा वेळार आमी मागची लदीन आसा, हाका लिटनी ऑफ लोरेटो म्हणटात. ह्या लदिनेक 3 नवे उले कुटशिल्ले आसात. 2020 ह्या वर्साच्या जुनांत. आनी ते नवे उले अशे आसात: मदर ऑफ मर्सी, काकुळतीचे माये; मदर ऑफ होप, बोरवोशेचे माये; आनी सोलिस ऑफ मायग्रेंट्स म्हळ्यार थळांतरकारींचे शेकाये म्हूण. थळांतरकारींचे शेकाये हो शब्द आमच्या चलत्या कोंकणींत तितलो उपयोगान ना, पूण हो शब्द आमी वांटे केले जाल्यार खंडीत जावन ताचो अर्थ आमकां स्पश्ट जाता. थळ म्हळ्यार जागो. आमी म्हणटा घरचें थळ म्हूण, म्हळ्यार घरचें पांचांग, खंय घर रावता तो जागो. आतां थळांतरकारी म्हळ्यार जागो बदलिल्लो, एका जाग्यातावन आनी एका जाग्याक गेल्लो. आनी हाका कारणां जायतीं आसात. आनी आयचो विशय आसा, नोवेनाचो निमाणे दिसाचो विशय, मोरी पोरग्यावांची शारोतीन निराधाऱ्यांक बुजावण. जे कोण एका थळातावन आनी एका थळाक वेतात, एका गांवातावन आनी एका गांवाक वचून पोरगांवी जातात, तसल्यांची शारोतीन आनी निराधाऱ्यांक, आदार नातल्ल्यांक बुजावण. तर आतां मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, सवाल हें आसा, मोरी कशें ह्या थळांतरकारींची शारोतीन जावची? मोरी कशें पोरगांव्यांची आदार जाता? तिका असलो अनुभव आसलो गी, ती एका गांवातावन आनी एका गांवाक थळांतर जाल्ली गी. आतां हें समजूनच्या पयलें थळांतरकार म्हळ्यार कितें म्हूण आमी समजुचें, आनी कित्या खातीर अशें जाता म्हूण आमी समजुचें. पळयात, लोक खंय थावन खंय वेता, एका राज्यातावन आनी एका राज्याक थळांतर जाता, एका राज्यातावन आनी एका राज्याक. आमच्या बेंगलोरच्या आर्चबिस्पान मनदेक पीटर मचादो हांणी एक पत्र बरयलेलें आसा, प्रत्येक जावन धार्मिकांक ह्याच दिसांनी. आनी त्या पत्रांत तो म्हणटा, सुमार 150 मणिपुरी
क्रिस्तांवाची कुटुंबां बेंगलोराक आयल्यान आनी तुमकां कळीत आसा कारण कितें गी म्हूण 2 म्हयन्यांत हांव न्हू थंयसर 2 कुळयां मदें 2 जाती मदें 2 धर्मां मदें झगडें जातें आसा आनी जायतो आमचो क्रिस्तांव लोक निराश्रीत जाला घर जागो होगडावन आसरो नासतना जियेता आतां असल्यांतलीं 150 कुटुंबां वा ताच्या चडीत आसूंक पुरो बेंगलोराक आयिल्लीं आसात आनी आतां थोड्या तेंपाक बिस्पान थंयसर आपल्या पालना भवनान पास्टल सेंटरान तांकां जागो दिल्लो आसा आनी तो विचारते आसा तुमचे लागीं जागो आसा जाल्यार वा असल्या कुटुंबांक आसरो दिवंक तुमी सोदतात जाल्यार तुमी म्हाका संपर्क करा पळया एका राज्यांत हांव आनी एका राज्याक लोक थळांतर जाला एका गांवांत हांव आनी एका गांवाक राज्य भितरच एका गांवांत हांव आनी एका गांवाक लोक थळांतर जाता आमचे जायते तरणाटे तशें हेर बेंगलोरांत काम करतात पळय आमचो गांव सोडून आनी एका गांवाक राज्य भितरच पूण थंयसर वावुरा खातीर गेल्लो आसा तशेंच हळ्ळेंतलो लोक गांवाक येवन वा शहराक येवन थंयसर आपणाची वस्ती करता मुखार आमी पळयलें जाल्यार एका देशांत आनी एका देशाक लोक थळांतर जाता आयचो नोवेनाचो निमाणो दीस पोरगांवांत वावर करतल्यां पासून भेटयला पळय आमची जायतीं कुटुंबाची हो गांव सांडून 7 दर्यो उतरून आनी एका गांवाक वचून आनी एका देशाक वचून थंयसर थळांतर जाल्यान आतां कित्याक घडटा कित्याक लोक एका गांवांतावन आनी एका गांवाक वेता नैसर्गीक विकोपाक लागून नैसर्गीक विकोप म्हळ्यार जावं पुरो आवरो जावं पुरो बोरगळ आपणाच्या गांवांत जिवंक कश्ट जाता म्हणटना लोक आनी एका गांवाक थळांतर जाता झुजा निमती सुमार 1.5 वर्सां जावन युक्रेन आनी रशिया मदें झूज चलते आसा आतां झूज चलते आसतना थंयसर रावूंक कस जाता देखून लोक कितें करता एका देशांत एका गांवांत आनी एका देशाक थळांतर जाता कल्चरल आनी रिलिजियस पर्सिक्युशन केन्ना एका गांवांत जावं ताचो धर्म पाळोवंक जावं ताच्यो रिती रिवाजी पाळोवंक जावं ताची संस्कृती पाळोवंक कश्ट जाता तेन्ना कितें जाता तो लोक एका गांवांत आनी एका गांवाक पलायन करता वा थळांतर जाता त्या उपरांत आमी पळयता जाल्यार शिकपा खातीर कामा खातीर आनी बऱ्या फुडारा खातीर अशें विविध कारणाक लागून लोक एका गांवांतावन आनी एका गांवाक थळांतर जाता आज आमी म्हणटा मोरी असल्या थळांतरकारांची शारुतीन म्हूण तर मोरी एका गांवांतावन आनी एका गांवाक गेल्ली आसा गे खंडीत जावन 3 कारणां खातीर पवित्र पुस्तक आमी पळयलें जाल्यार लुकाचो वांजेल अध्याय 2 वळी 1 तावन अशें आमी वाचता की गलिलेयाच्या नजरेत शहरांत जुदेयांत आसलेल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेमाक आपलें नांव दाखल करूंक जुजे गेलो आनी तेन्ना जुजे सांगत आसली ताची गर्भेस्तीन पोतीन पळया एका गांवांत आनी एका गांवाक मोरी आनी जुजे थळांतर जातात दुसरें घडीत पळया जेजू जल्मले उपरांत तांकां थंयसर जागो मेळ्ळो ना म्हळ्यार ती एका गांवांत आनी एका गांवाक गेल्ले दळा ही मोरी गर्भेस्तीन आसल्या वेळार तांकां थंयसर कोणेय स्वागत दिलो ना रावोंक जागो मेळ्ळो ना छत्रान तांकां जागो ना म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा आनी उपरांत जेजूक मोरयेन खंय जल्म दिलें तें आमकां कळीत आसची गजाल दुसरी गजाल पळया मातेवाचो वांजेल अध्याय 2 वळी 13 तावन 15 म्हणटा की बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करून आसा जुजे उठलो आनी आवय भुरग्याक घेवन इजिप्ताक पळून गेलो तो आयचो वांजेल
दुसरे पोटी मोरी थळांतर जाता. आनी एक गडीत आमकां वाचूंक मेळटा मातेवाच्या 2ऱ्या अध्यायांत. आतां जेजूचो जीव काडचो हेरोद मेला तेन्ना दावीद कितें करता, पाटी येता. पाटी येताना कितें जाता, त्या हेरोदाचो पूत थंयसर राजवडकी चलोवन आसा. आतां बापूय ना जाल्यारय पुता तावन जिवाक संचिकार आसा म्हणून लेखिल्लो दावीद कितें करता, गलिलेयाच्या नजरेत नांवाच्या शहराक येवन थंयसर वस्ती करता. म्हळ्यार 3 फावटी मोरी आनी जुजे थळांतर जातात. एका गांवांतावन आनी एका गांवाक वेतात. आतां थळांतर जावचे 2 प्रमुख कारणाक म्हूण आमी लेखी येता. एक मोरजे खातीर आनी एक गरजे खातीर. पळया, आमचो एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टर जयशंकर ताणें एक राज्यसभांत दिल्ली वर्दी आसा. तो म्हणटा 2011 ह्या वर्सा तावन आदल्या वर्सा म्हणसर भारताचें नागरीकपण सांडून पोरगांवाक वचून नागरीक जाल्ले आसात 16,63,440. म्हळ्यार भारत देश सांडून आनी एका गांवाक ते गेल्यात. आतां हे गेल्ले गरजे खातीर न्ही, तांकां हांगा जिवंक जायना वा हांकां कांय काम ना म्हणले खातीर न्ही, बगार हांगाच्या की बरें थंय आसा म्हणले खातीर. पूण मोरयेची स्थिती आमी घेतली जाल्यार ती तसल्या मोरजे खातीर गेल्ली न्ही, बगार गरजे खातीर. आयचो वांजेल आमकां सांगता की जेजूचो जीव काडूंक राय सोदतालो तेन्ना भुरग्यांक राखचे खातीर, कुटुंबाचे भद्रते खातीर ही मोरी थंयसर थळांतर जाल्ली आसा. आनी पापसेबो थळांतरकारींचे शेकाये म्हणचो उलो लदिनेंत भरती करचे मुखांतर म्हणटा की जे कोण आज आमचे भाव भयणी परगांवांत कश्ट सोंसतात, कित्याक म्हळ्यार एक गेल्ले तवळ तांकां घर मेळना, रावंक भद्रती ना. दुसऱ्यान थंयसर भाशेचे समस्या आसात, गेल्ल्या सुरवेरीच काम मेळना, थंयसर अभद्रती आसा, वळखीचे कुटुंबाचे लागशिले हांगासरले बरी थंय आसनात. असले समस्ये फूड करतना मोरयेनी असले समस्ये फूड केल्यात. आनी त्या देखून आमचे कश्ट, पोरगांवाक गेल्ल्यांचे कश्ट मोरयेक समजता आनी त्या देखून ती आमचे खातीर मागता, तिचो सांगात आमकां दिता आनी तिची ससाय आमी मागयेत म्हणून पापसाहेब हो उलो लदिनेंत भरती करतना आमकां शिकयता. भोवन आनी भयणीनो, आज पोरगांवा विशयेंत आमी नियाळ करतना आमी ह्या गांवांत रावन आसचे मनीस जावंक पुरो. पूण खंयच्याय दिसा आमकां असली एक परिस्थिती येना म्हूण आमी सांगूंक जायना. आज तांकां फाल्यां आमकांय जावंक पुरो. कशें प्रकृती विकोवपाक लागून मनीस एका जाग्यातावन आनी एका जाग्याक वेता की तशें येवची साध्यताय आसूंक पुरो. आनी असल्या संदर्भार पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा की तुमी पोरगांव्यांतय थळांतरकारींतय तुमी दयाळाय दाखोवंक जाय, दयाळाय दाखोवंक जाय. द्वितीय पुस्तक अध्याय 20 आनी 7 19वी ओळ म्हणटा, शिराप पडलेलो जावं तो मनीस जो परक्यांक, अनाथांक आनी विधवींक तांची हक्कां मेळनाशी करता. जर आमी पोरगांव्यांक, अनाथ्यांक, परक्यांक कठिनायेन चलयता जाल्यार देवी आमकां कठिनायेन चलयतलो. भोवन आनी भयणीनो, आमच्या गांवांत, आमच्या थोड्यांच्या कुटुंबांत थळांतर जावन कामाक आयिल्लो लोक जायतो आसा. जावं पुरो नॉर्थ इंडियातावन, नॉर्थ कर्नाटकातावन. आतां असल्यांतय आमी दयाळाय दाखोवची, तांकां तांच्या कामाक पुरती मजुरी दिवची, निजाकी देव आमचे तावन आशेता. कित्याक जेजू मातेवचो वांचेल अध्याय 25 हांगासर म्हणटा, हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें, आनी हांव पोरको आसलो तुमी म्हाका आसरो दिलें. आनी केन्ना हे तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या अति ल्हाना भावाक वा भयणीक करतात ते म्हाकाच करतात. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, मोरयेक आमी मान करून फाटल्या 9 दिसांनी नवेन आदारले. मोरी आमच्या जिवितांत कशें सांगात दिता म्हणून आमी नियाळ केलो. आनी आज मोरी कशें पोरगांव्यांक आदार गी, तशें आमी आदाराचे
दयाळायचे कनवळायचे जावंक मोरी आमकां आपोवणी दिता. केवळ नवेना कर्ण तेच म्हळ्यार पावना बगार मोरयेचें हें लिसांव आमच्या जिवितांत पाळूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. तर तीच ससाई आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. जगावाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा बागेवंत बनवेंचरच्या पुरबे दिसा कुशीन आमी तुका हो यज्ञ समर्पितांव. ताचे शिकोवन घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाकणतांव आनी आमकांच आनी आमचें सर्व तुका समर्पण दितांव. ही आमचें समर्पण तूं स्विकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सोय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक देवपाक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशान करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत बनवेंचर तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उस वाडयता. ताच्या मागणेच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंसर्गे तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेजेचो क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पोन आमी परगता. तुझ्या येण्या सोम्या जेसू बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो मी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भगवंत बाप्पा, पिटर पॉल आमचे गोळी बाप्पा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमाकांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूर्त कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये संगती बगेवन जुजे बगेवन दमत आनी सर काडीन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून शिकयले मागणे सांगता माग्या. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सगळ्यात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. नेमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणीत पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवाळ. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवाळ. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकतांतली वाटय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुमचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकमेकाक शांती दियात. देवाशिली संसाराचे पाप करतले आमची कपट कर. देवाशिली संसाराचे पाप करतले आमची कपट कर. देवाशिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जीवनाक आपोण लाभलेली सुभागे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. ജീവിതso undu tu seguitam dilolo Sonso sostringi giunta papando darlolo Tuci lagi etato che disbuchim sona Tu casat mandato che dis
Daniel Sona Tus mozoras nasomia Tus mozo ada Tus mozo casa somia Sedan skerbida प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा जेजू आमचो जीव उंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय तूच आमचो गुरू ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमचे जिणयेन मानून घेवं आनी प्रितीमोगाच्या करण्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्यवन बनवेंचराचे परबे दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो मुसनिया क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार कार्मेल सायबिनीचें नोवेन हे भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वखणटा आपणाक चरण लसी म्हूण लेखल्या तुका देवान तुज्या एकल्या सुताची आवय जावन वेंचली जेजू तुज्या पुतान कुर्सार उमळटाना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुड्यार मोठवर्षांनी तुका ताची आवय आनी शरतीन म्हूण मानून घेतली घरच्या एकांता वेळार ताणें तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे परी बळे माये कतनांतल्या उपकारी कार्मेलाच्या आदारा पाव आमकां हे दर्या सुकरा मनभरांतले आनी तूं तांकां पावली आतांय तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपातयेन आनी तीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमचो सर्गोचो तुजे मरिफा जेजू मुखार दवरता थोडो वेळ मौन रावन आमची खासगी इरादे कार्मेल माया मुखांत्र देवाक समर्पण दिवया प्रत्येक रितीन परगांवांत काम करच्या आमच्या कुटुंबांदारां पासत मागया तशेंच काम नातले युवा जनां पासून ती मागया तांकां बरें काम मेळों संगत आमी म्हणया उगडास कर हे बोधयळे आमकां मरी तुज्या आसऱ्यार दवरलो तुजो आदार मागलो तुजे मध्यस्थी सुदलो कोण म्हणी कुमक म्हणा नासतना गेलो म्हूण केदीस कोणेच आयकूंक ना हे पातेने देर काण घेवन तुजे कडेन धांवून येता हे अवकाराची अवकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कधीच तुजे मुखार रावता मनीस जाल्या देव तशें माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजी मागणी आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी आमेन आमेन नमान मरी कृपण बरलेले सुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू मगेंती बरे लक्ष्मी मोप्या कादिनातिकर आतानुच्या मनाच्या कडेन आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणी अमवसोत विनंती कर नमान मरी कृपण बरलेले सुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू मगेंती बरे लक्ष्मी मोप्या कादिनातिकर आतानुच्या मनाच्या कडेन आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणी अमवसोत विनंती कर नमान मरी कृपण बरलेले सुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू मगेंती बरे लक्ष्मी मोप्या कादिनातिकर आतानुच्या मनाच्या कडेन आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणी अमवसोत विनंती कर अर्गाम प्रार्थन हे भगवंती मरिये कार्मेल राणी आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता ओडा पातीन तुजे भिंतीन घाल्ल्या सर्वांक
कष्ट अन्वरांतली वाईटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीजीव प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावन सर्गींच्या सुखाक फावो आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या आदी आसलेल्या जेसू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. मोरीत देणे देवाची मंदिर मनशा पुताचे सुंदर दोन सोल्याचे बलगणत्म्याचे नव तुये सृष्टीचे भंडार भरपूर कृपेचे अंतराच्या पदक्यांक तूं मेकेत फांत्याचे माय तुजो उपकार बावरता नाव तुझे संसार गाजयता मागून दार माये मागता सर्गीचे बेसा माय तुजो उपकार बावरता नाव तुझे संसार गाजयता मागून दार माये मागता सर्गीचे बेसा. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशीर्वाद आमकां बगन कसची कृपेन आमकां सेवा आमच्या स्मरणे बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नांवान.